राज्यातले हेमोफिलिया पेशंटाक आता फुकट उपचार मेळटले। राज्यात असे 4 पेशंट आसात। भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांणी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। हे पेशंटाचो भलायकी खर्च खूप म्हारग असता, देखून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे राणे हांणी सांगले। पहिली आम्ही रॉश कंपनी बरोबर ऑलरेडी टाय अप करून एमओयू साइन करून आम्ही हेमोफिलिया जाल्ल्या भुरग्यांक आम्ही फ्री ट्रीटमेंट आणि हे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आणि रॉशच्या सहकार्यान आम्ही करपाचो आम्ही प्रयत्न केल्लो। आणि एक म्हणजे कितें आहा की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयच्या दिसा गोंय राज्यांत 48 भुरगे आसात, ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आम्ही ते ट्रीटमेंट आम्ही फ्री ऑफ चार्ज आम्ही ते ट्रीटमेंट आम्ही दितले। गोवा मेडिकल कॉलेज आणि आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा जे लिस्ट आयचे दिसा आसा, हेजे फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आम्ही विषय आम्ही चर्चा करूया। आयचे दिसा हे सगळे गोवा एकूच असे राज्य असतले जे काही पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आम्ही रॉसच्या बरोबर जे एमओयू करार केल्लो त्यांच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रीटमेंट आणि त्यांचे सहकार्यान त्यांचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आम्ही हे करपाक शकले। 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रीटमेंट दिले वयतले आणि हे गोंय राज्यात आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आणि DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक, मेन म्हणजे कितें आहा ते डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा। आमी पयलीं पळयताले अर्लियर दीस पेशंट्स वर ट्रीटेड विथ वेरियस फॅक्टर्स टू कंट्रोल ब्लिडींग, दे नीडेड टू बी गिवन very repeatedly without full protection and prophylaxis of bleeding, leading to a lot of complications and hemophilic arthritis and deformities. Whereas pronounced emicizumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost, and we call it a hemophilic. In future the state will have virtually close to zero bleeds. Total गोयान असे कितले तेचेर बी तुम्ही पळयतले? Of course mapping चालू आहे। आम्ही जे कितें पळोवपाक जाय ते पळयतले। सध्या तुम्ही 4 ते केला। तू एक लक्षात एकूच लक्षात एक घे, एक रस्तो पेंडिंग उरलो म्हणून काय जायना, पूण 4 जीवन तू वाचू शकता तेका महत्व। तो रस्तो तसोच उरलो आनी हॉटपिक जावन म्हणून काय फरक पडना। आयज कोणाचे जीवन आम्ही वाचू शकता तर तेका महत्व लोकांनी दिवंक जाय। मिडियान ते प्रोपोगेट व्यवस्थित करपाची गरज आसा।